शेती जी आसा ती कशा तरेन फुडें व्हरपाक जाय आमकां, किंवा आमी केन्ना जर विचार केलो जाल्यार आतांच पर्यटन मंत्र्यान सांगलें की जाय तो भौतीक विकास जातलो, सगळ्या प्रकारचे विकास जातलो, पण प्रत्यक्षांत जर हांगा धान्य किंवा जे पोटाक जाय जर तें उत्पन्न जर काडपी मनीस नासत जर जायत जाल्यार आमी कितें खातलें असो एक प्रश्न आमच्या समोर येता. त्यामुळेच आज सगळ्यात की आज जे विकासा बरोबर सगळ्यात मोठे अत्यंत महत्वाची जी गोष्ट आसा की कृषी विकासच हो शाश्वत विकास आसा या मानून वचपाक जाय. आणि ते म्हजेंय धोरण तेंच आसा, सरकाराचें धोरण आसा, म्हणून आमी अशा तरेचो प्रवास संबंध गोवाभर करत आसा. हाजो अर्थ अशें न्ही की सगळ्या आमी गोंयच्या सगळ्या शेतकार म्हण आमी पावले अशांतलो भाग ना, पण प्रयत्न आसा सगळ्या शेतकारा म्हण पावपाचो दृश्टिकोनान प्रयत्न आसा. आता ह्यो ज्यो गजाली आसा की शेतकऱ्यांचो तालमेल जो शेतकऱ्यांचे समस्या आसा, शेतकऱ्याचे प्रश्न जे आसा ते सुटावे जावपाक जाय. काय कारण आज शेती संदर्भात जर पळयलें जर जायत गेली कितलीशींच वर्सां जो आमी विचार जो करता की शेती कडेन आज दुर्लक्ष जायत चल्लें आसा स्वाभाविकपणे, की कांय शेतकार जे आसा अजुनी ह्या सगळ्या हातूंक तग धरून शेतीचो विकास करपाच्या दृश्टिकोनान प्रयत्न करता. आता त्याचो ह्या सगळ्या गोष्टीचो विचार करून ज्या वेळाचेर आमचें सरकार आयलें त्या वेळाचेर आमी थारायलें शेती कडेन प्राधान्य दिवपाची गरज आसा. आता ह्या संदर्भात कांय अनेक गजाली ज्यो बऱ्यो गजाली घडल्यो त्योय लोकां पर्यंत पावपाची गरज आसा. ज्यो गोष्टी अजुनूय बाबा तातूंत उणीव आसा त्यो भरून काडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी कितें करपाचें आसा ती पावलां आमकां सगळ्यांक मारपाची गरज आसा. आपल्या पांयार उबो रावतलो, कितें तरी रोयतलो, कितें तरी तयार करतलो आनी आमच्या पोटांत घालतलो. त्या खातीर हांव तांकां विनंती करीन, आयज म्हाज्या मतदारसंघान बार्देसच्या वतीन ते हांगा येयल्ले आसा. शेतकाऱ्या पर्यंत आमच्या सरकारानूय खूब केला, सबसिडी दिवपाचो प्रयत्न केला, 4 गोष्टी बऱ्यो केला त्यो केन्नाच कोण सांगिना, पूण कांय 2 गोष्टी वांकड्यो आहा त्यो सांगपाचो तुमकां अधिकार आसा. तोय तुमी खात्या कडेन मांडचो आनी खात्यान तेजेर प्रश्न सोडोवन तुमचे जे कितें प्रश्न आसा ते सोडोवन ताका उत्तर दिवचें अशें म्हणून तेंचे कडेन मागता.